मोगाळ भाऊ भयणीनो, सक्रामेंतांतल्या जेजू समकार आमी आसाव. आमचो सोमी आनी आमचो देव आमचे मदगात आसा. तो खरो उंडो जिवीत दिवचो, तो खरो उंडो भलायकी दिवचो, तो खरो उंडो आमचे जिवीत बदलचो. एक घडीभर ह्या उंड्या विशयांत आमी नियाळया. केदो व्हरतो देव आमचो सर्गी आसलोलो आमकां सोडवण दिवच्या खातीर ह्या संवसारी आयलो. संवसारांत ताणें समेस्तांची भेट केली, पिडेस्तांक गूण केलें, मेल्ल्यांक जिवंत केलें, तणसतेल्यांक ताणें सवकासाय दिली, बेजारायंत आसल्यांक ताणें संतोश दिलो आनी पातकांत आसल्या आमा समेस्तांक त्या कुर्सार आपणासो जीव दिवन आमकां ताणें सडवण दिली. पूण आमी ही सडवण कशी आपणावची मोगाचनो? कशी? एकच वाट आसली, एवकरिस्त घडचो आनी त्या एवकरिस्ताच्या उंड्यांत आपणाक लिपोवन हर एका मिसा वेळार तो आमच्या काळजांत येता आनी हाच्या मुखांतर त्या कुर्सार ताणें जोड दिल्ली ती सडवण तो आमकांय दिता आनी आमकांय तो बचाव करता. आनी जें कितें सोम्यान ताच्या संवसारी जिविता वेळार केल्लें आमच्या जिवितांत तो करता. म्हणटच आमकांय तो जिवीत दिता, आमकांय तो बरी करता, पडलेल्यांक आमकां तो उडयता, आमी बेजारायंत आसतना आमकां संतोश दिता. तसो सोमी जाणें त्या कुर्सार आपणाचो जीव दिल्लो आमचे मुखार आसा. हो उंड्या कुटकोनय मोगाळ भाऊ भयणीनो, तें जावन आसा सोम्याची कूड, सोम्याचें मांस जें आमा समेस्तां बसत आपल्या कडवळांत तावन रगत सोम्यान आमचे पसत वारयल्लें ती कूड जावन आसा जी आमचे पसत ह्या घडये आमचे समकार आसा. आमी बागी जावन आसाव ह्या दिसा, ह्या सकाळच्या वेळार
त्या कुर्सार जोडल्या सोम्याच्या कुडी मुखार म्हणजे ह्या सक्रामेंता मुखार दिमी घालूंक आनी ताचें आराधन करूंक. एक घडी बरो आमची तकली आमी बागोवया. ह्या सोम्याक आमी परत नमान करया. नमान करता आसतना आमच्या मोतींत सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी नमान करता वय, पूण त्या कुर्सार जोडल्या त्या सोम्याच्या कुडीक आमी नमान करता म्हूण आमी चिंतया आनी आमची तकली आमी बागोवया. जेजू जावन आसा आमचो देव, ताका सर्व मान महिमा होगलीक आराधन फावो, कित्याक तो देवातावन आयलोलो. ताणें मनशा सेम घेतलो तरी तो देव जावन आसलो आनी देवाक आमी आराधन करूंक फावो, कित्याक आराधन मात्र आमचें तावन तो आशेता. कित्याक आमकां कितेंच देवाक दिवंक साध्य ना. कितें म्हूण आमी दिवचें? आमी मनशां, आमी अस्कत. देव आमचें तावन आमचें आराधन आशेता. मोगाळ भाव भयणीनो, आमचे समकाराच्या ह्या सोम्याचें आतां आमी आराधन करया. ताचें भजन आमी गावया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका जेजू क्रिस्ता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका मोच्या बापा. महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना, महिमा तुका सस्ना सस्ना. आराधन तुका सोम्याचे येसू, आराधन तुका मोच्याचे येसू. परत आमी गावया. आराधन तुका सोम्याचे येसू, आराधन तुका मोच्याचे येसू. महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्लिता. महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना, महिमा तुका सस्नाक सस्ना. हालेलुया त्रिएक देवा, आराधन तुका मोच्या देवा. संगत म्हणया. आराधन तुका त्रिएक देवा, आराधन तुका मोच्या देवा. आमचे हात आमी वयर उबारया.
महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना महिमा तुका सस्ना सस्ना हालेलुया 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 आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू होगलाप तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू स्तुति तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया वंदन तुका सुमिया जेसू वंदन तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जय जय तुका सुमिया जेसू जय जय तुका सुमिया जेसू वाकणतां तुका सुमिया जेसू वाकणतां तुका सुमिया वाकणतां तुका सुमिया जेसू वाकणतां तुका सुमिया हर्षितां तुका सुमिया जेसू हर्षितां तुका सुमिया हर्षितां तुका सुमिया जेसू हर्षितां तुका सुमिया दिनवासतां तुका सुमिया जेसू दिनवासतां तुका सुमिया दिनवासतां तुका सुमिया जेसू दिनवास तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया आराधना तुका सुमिया जेसू आराधना तुका सुमिया हालेलुया 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 मगाचनो थोडो वेळ मौनपणी आमच्या सुमकाराच्या सुम्याचे आराधन आमी करया आमी आमचे प्रयत्न चूर करया सुम्या लागीं उलोवंक सुम्या तूं कितलो बरो म्हूण सांगूंक तुवें म्हज्या जिवितांत केदी वर्तीं कामां केल्यां सुम्या तुका जावं आराधन आमचे तावन एक ल्हानशें प्रयत्न आमी करया मौनपणी आमचें आराधन आतां आमी सुम्याक भेटया मुगाळ भाऊ भयणीनो आयचें हें आराधन आयचें हें मीस पिडेस्तां खातीर आसा पिडेस्तां खातीर आमी विशेश रितीन मागता देवाचें उतर आमकां भलायकी दिता आमकां गूण करता सुम्याचें उतर आमी आयकोंक आसा आमची काळजां आमी तयार करूंक आसा आपोस्तल भितरल्या कुडांत बियान बसुल्ले सुम्याच्या मरणा उपरांत देवाचें उतर तांकां समजूंक ना तें परगट करूंक तांकां धैर्य नातलें पूण जेन्ना पवित्र आत्मो तांचे थंय आयलो ते बदल्ले संपूर्ण बदल्ले सुम्यान तांकां कितें शिकयल्लें कितें सांगल्लें तें तांकां कळीत जावंक सुरू जालें तें तांकां समजलें हें समजल्लें देवाचें उतर तांच्या जिवितांत ते पाळूंक लागले आनी तांच्या निमाण्या स्वासा पर्यंत देवाचें उतर तांच्या काळजांत तांणी रोंबयलें आनी त्या उतरा प्रकार ते जियेले सुमेस्त माटतीर मेले
आनी एकलो द्विपांत म्हातारे प्रायर मेलो. मोगाचनो अपोस्तलांच्या जिवितांत देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्याचें येणें इतलो प्रभाव घालूंक शकता. तर आमी देवाचें उतर आयकोंक आसा आनी आमी प्रभावीत जावंक आसा आनी देवाच्या उतरां मरिफात आमची जिणी आमी बदलूंक, आमची भलायकी आमी जोड घेवंक आसा. तर त्याच देवाचें उतर आमी आयकोंक वेता आसतना पवित्र आत्म्याची ससाय, पवित्र आत्म्याचो आदार आमी मागया. पवित्र आत्मा आमच्या काळजांत देवून येवं दी आनी देवाचें उतर आमी आमच्या काळजांत तें रोमून दवरूंक, आमी समजून घेवंक आमकां आदार दिवं दी. आमी उबी रावया, पवित्र आत्म्याक आमचे मदें आमी आपवया आनी गव्या पावनात्मने, प्रिया पावनात्मने इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಪ್ರಿಯ ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. ಸೌಖ್ಯದ ಶಾಂತಿಯ ವರವನ್ನು ನೀಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿ. आमचे हात आमी वयर बारया. पावनात्मरे प्रिय पावनात्मरे इಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇಳಿದು ಬಾರ ಬೇಗ ಬಾರ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. सर्वेस्पोरू तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मतेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. ओंप्याची ओपार. तवळू जेजू ओपारांनी सभार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपोंक भायर सर गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यांनी येवन तें केलें. हेर थोडें चड माती नातलेले कटपी सुवातेर पडलें. पूण सूर्य उदेवन येतस तें करपालें आनी ताका पाळां फुटूंक नांत देखून तें सुकोवन गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलेलें आनी कांट्या झाडां वाडटना ताका तांणी चिरडून मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडलें आनी थंय वाडोवन फळ दिवंक पावलें. थोडे 100 वांटे, थोडे 60, थोडे 30. तुमकां कान आसात जाल्यार आयका. देवाचें उतर हे. देखून बसया. मोगाळ भाव भयणीनो,
आयचे वांजेलाचे वासाप आयच्या मिसाचे ते पसत मिसा वेळार एक आमी मौनपणी नियाळ ह्यातले एक मोठो नियाळ करया. मिसाचो नियाळ आमी हांगाच करचो आनी हाच्या उपरांत हे हो नियाळ आमकां कितें करता ते ध्यान करून आमी सोम्याचे आराधनाक दिवचें. तर हे वासाप आमी साबार पावटी आयकलां. आमचे जिणेंत ल्हानपणांत आयकलां ओंपियाचे ओंपार ओंपी आयलो ताणें ओंपलें. थोडे बरे सुवातेर, थोडे मेरे, थोडे कांट्या झाडां मदें, थोडे कटपी सुवातेर. आनी हाचो अर्थ जेजू उपरांत सांगता. ओंपी म्हळ्यार देवाचें सोमी, ओंपता तें बी देवाचें उतर. बरी सुवात म्हळ्यार आमचें काळीज. आनी ह्या बऱ्या सुवातेर देवाचें उतर पडलें विविध रितींनी फळ दिवंक शकता. जर आमचें अंतस्कर नितळ आसा, आमी देवा लागीं आसांव, थंयसर बरें फळ दिवंक शकता. पूण आज आमी नियाळटा भलायके विशांत, कित्याक आमी मागता वा पिडेस्तां खातीर जांकां पिडा आसा, भलायकी बरी ना तांचे पसत. तर आमी ह्या देवाच्या उतरा मुखांतर नियाळया. देवाच्या उतराक आनी पिडेक कांय कनेक्शन आसा गी, कांय संबंद आसा गी. खंडीत जावन आसा. देवाचें उतर आमकां सांगता देवाचें उतर जावन आसा जिवें आनी क्रियाळ. इट इज एक्टीव अँड अलायव. अलायव अँड एक्टीव. तें जिवें आनी क्रियाळ म्हणटस तें आमकां इफेक्ट दिवंक शकता. देवाचें उतर जावंक पुरो एक दृश्टांत दिवचें तर कामाक वेतलो व्यक्ती दिसाक 500 वा चडीत जोडून हाडून येता. जर तो वचूंक ना तर कांय ना न्ही, 500 रुपया ना ताका. देवाचें उतर सादारण अशेंच म्हूण चिंतया. जर वाचलें 500 रुपया आमचे, वाचूंक ना, ते नियाळ करूंक ना, ते आमच्या जिवितांत आटोवंक ना, कांय ना, 500 रुपया नात. देवाचें उतर जावन आसा जिवें आनी क्रियाळ. ते आमी वाचता नियाळटा तर आमकां तातूंत फायदो आसा मोगाचो न्हू. तर ह्या पिडेक वा आमच्या भलायकेक देवाचें उतर इफेक्ट दिता गी. खंडीत जावन जेजून साबारांक गूण केलें. कशें ताणें गूण केलें? ताणें ताचें उतर सांगलें, बाये तूं बरी जाल्याय, उठ. स्त्रिये उठ. मेल्ल्या स्त्रियेक सांगलें आनी ती उठली. सोम्यान ताचें उतर वाचलें, उतर सांगलें आनी ती बरी जाली. तर मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमच्या पिडेक इफेक्ट दिता, आमच्या भलायकेक इफेक्ट दिता. म्हणटच ओंपी आयलो, ओंपून गेलो. वासाप आमी आयकलें, देवाचें उतर आमी आयकलें. तें उतर आयकल्या मुखांतर आमच्या काळजाक, आमच्या चिंतपाक, आमच्या जिविताक कितें इफेक्ट आसा गी. देवाचें उतर आमकां इफेक्ट दिता गी. इफेक्ट दिल्लें उतर आमची भलायकी बरी करूंक शकता गी. थोड्यो संगती आमी नियाळया. पयल्यान पयलें देवाचें उतर जावन आसा एक वकात. आमी वखदां सुमार घेता, सुमार धाकटेरांक कडच्यान वेता आनी साबार पटी धाकटेर निमाणें कितें म्हणटा तें देवाक सोडुल्लें. देवाची खुशी आसा तर थोडे पटी तुमी गूण जातात. कित्याक देवाचें उतर आमकां गूण करूंक शकता. ओंपी आयलो, ताणें ओंपलें न्ही गी. देव येता आमच्या काळजांत, ताचें उतर ओंपता, आमी गूण जाता गी. गूण जायचे तर मोगाचो न्हू. दुसरो विशय आसा, बरें फळ बऱ्या रुखांतावन मेळटा, बरें पीक बऱ्या सुवातेंतावन मेळटा. बऱ्या रुखांतावन मात्र आमी बरें फळ जोडून घेता. आमची सुवात बरी आसा गी आमी पळोवंक आसा. जर आमचें काळीज नितळ ना, आमचें हें काळीज, ती सुवात बरी ना, तर थंय ओंपलें तें देवाचें उतर कशें उरता? त्या कांट्या झाडां मदें पडिल्ल्या त्या देवाचें उतर, त्या बिया बरी न्ही गी. तें वाडोवंक सोडना वा करपता सुर्याच्या किरणां खातीर. आमच्या काळजांत कितें बरोवन गेलां? कितें बरोवन गेलां? ती सुवात बरी आसा गी. आमकां कितलो हंकार आसा जावंक पुरो, कितलो राग आसा जावंक पुरो, हेरा विशयांत आमी कितल्यो कोडी काडटा जावंक पुरो, मोसोर आसा जावंक पुरो, बोगसणें नासतनाची सुवात जावंक पुरो आमचें काळीज. सोम्याचें उतर तें ओंपल्या उपरांत तें आमकां कशें इफेक्ट दिवंक पुरो? आमकां कशी भलायकी मेळटा? साबार पोटी आमचे समस्या, आमची भलायकी आमच्या त्या मोसरा वरवीं पाड जाता. कित्याक आमच्या काळजांत बरें पडना. साबार आमचे प्रॉब्लेम सायकोलॉजिकल. कित्याक आमकां राग येता, आमी मोसोर करता, हाचे वरवीं भलायकी पाड जाता. बोगसणें दिल्यार
ती सुवात बरी आसल्यार आमचें काळीज बरें आसल्यार देवाचें उतर आमच्या काळजांत रोमता आनी आमकां भलायकी मेळटा. त्या पासून जेजू म्हणटा सदांच आमी पयलें सर्गीचें राज पातकीची बदला बरी खबर सतमाना. बरी खबर म्हळ्यार देवाचें उतर. पातकीची बदला बरी खबर सतमान दा. त्या दाळा आमकां भलायकी मेळटली. सबारांक जेजू सांगता न्ही गी ओस आनी मुखार पाताक करिनाका. सोमिताचें उतर उलयता आनी पाताक करनाका म्हणटा. म्हळ्यार तुजी सुवात बरी कर, काळीज बरें कर, तुका बरेंपण मेळटलें. मोगाचो न्हू आनी निमाणो विशय जावन आसा आमी नियाळसो. सोमी दिता आनी हांव म्हजें नासता म्हूण चिंतूंक जायना. जेन्ना सोमी दिता तें आमी भक्तीपणान घेवंक जाय. आमी सोम्या लागीं मागता सोम्या म्हाका बरी भलायकी दी. जावंक पुरो देवाच्या उतरांत मस्त बरेंपण आसा. ह्या दिसांनी मस्त पावस येता न्ही, भायर पावस येता, पण घरा भितर एक चट्टी आसा जडाचें. भायर पावस येता म्हण ह्या चट्टेक तुमी उदक घालनासतना रावतात गी ना. भितर एक चट्टी आसा तर त्या जडाक प्रत्येक रितीन तुमी उदक घालतात. देवाचें उतर आमकां बरेंपण दिता, पूण तुज्या काळजाक कोण उदक घालता? तुज्या जिविता बरेंपण तूं खंय तो जोड घेताय तें तुवें आपणायचें. तुवें तुज्या काळजाक बरेंपण ओंपीचें. त्या पासून मोगाचें न्हू सोमी बरेंपण दितना बरी भलायकी दितना ती आमी आपणावंक आसा आनी ती बरी कन्न दवरूंक आसा. जावंक पुरो बरें कन्न न्हिदचें, जावंक पुरो बरें खाण सेवचें, वखदां वेळार खाण घेवची, अदीक वा सडीत सोरो पिवचें, सिगरेट व्हरची वा कितें भलायकेक बाधा हाडटा तें सांडचें. सोमी आमकां भलायकी दिता वय, पण आमी आपणायता गी आमचें जिवीत कशें आसा. ह्यो सरसंगती आमी नियाळ्या आनी आमचें जिवीत आमची भलायकी ह्या सक्रामेंता मुखार आसल्या सोम्याक आमी समर्पिया. तो निजायकी आमकां गूण करूंक आशेता, ताचें उतर आमच्या काळजांत ओंपूंक आशेता, पूण आमची सुवात आमी नितळ करूंक हर प्रयत्न करया. आमी दिंबी घालया आनी आमची ही काळीज म्हणलें हें सुवात ताका समर्पिया आनी ताका सांगया सोम्या ही सुवात जेजू कांट्या जडांनी भरल्या वा ती एक मेर जावन आसा, ती बरी सुवात ना. तुजें उतर सोम्या म्हज्या जिवितांत साबार पोटी तुवें ओंपलाय, पूण हांव बरें फळ दिवंक सलवलां. कित्याक म्हज्या काळजांत मोसोर आसा, हेरा वेशांत पाड चिंताप आसा, खोबरो आसात. हेरांक हांव बोगसूंक सलवलां सोम्या. ही म्हजी सुवात, हें म्हजें काळीज तूं नितळ कर. अशें ह्या नितळ जाल्ल्या काळजांत हे सुवातेंत तुजें उतर तूं ओंपतना म्हाका बरी भलायकी मेळटली. सोम्या म्हजें काळीज हांव तुका समर्पितां, म्हजें मौन हांव तुका समर्पितां, म्हजी सगळी जिणी हांव तुका समर्पितां. तें तूं बरें कर. हांव तुका म्हज्या काळजांत स्वागत करतां. तुजें उतर म्हज्या जिवितांत हांव स्वागत करतां. सोम्या म्हाका बरो जावंक जाय, म्हजे पिडेंत हांव म्हाका बरो जावंक जाय. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां आमी सोम्याक समर्पिया. तो ह्या घडये आमकां आपडूंक आशेता. ताच्या उतरां मुखांतर तो आमकां बदलूंक आशेता, बरें करूंक आशेता. आमचें सगळें समर्पण ताका आमी करया. थोडो वेळ आमच्यो सर्व गरजो सोम्या मुखार आमी दवरया. आमी आयिल्ल्या हांगा सोम्यातावन बरेंपण जोडून घेवंक, आमच्या कुटुंबा पासून मागूंक, आमच्या वावरांत जैत दी सोम्या म्हूण सोम्या लागीं परतूंक, आमचे सर्व इरादे आतां सोम्या मुखार आमी दवरया. मागया आमी आमच्या कुटुंबा पासून, पतीन आसा तर आपल्या घोवा पासून मागूं दी. दादले आसा तर तुमच्या पत्ने पासून तुमी मागा.
आमच्या भुरग्यांक आमी सुम्याक समर्पिया. तांचे शिकप ती शिकोवंक येतात. जें कितें ती शिकतात तें तांच्या जिविताक बऱ्याक पडचें तसलें जावं दी. तांच्या आवय बापायक आयकूंक देव तांकां बरी मोत दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या येवजणा पासत आमी मागया. कामाच्या सोदनेर ते आसात. आपलो बेस विंचूंक ती आलोचन करते आसात. आनी सबार तरणाटे आमचे कामार आसात. जें कितें ते करनासात त्या तांच्या शेतांत समी तांकां जैत दिवं दी म्हूण आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या पिडेस्त भाव भयणी पासत आमी मागया. समी जावन आसा भलायकी दिवचो वैज. तो आमकां गूण करूंक आशेता, आमकां बरी करूंक आशेता. सर्व आमच्या पिडेस्त भाव भयणींक सुम्याक समर्पिया. सुमी ताच्या वेळार ताचे कुशे प्रकार आमकां आपडटलो आनी आमकां तो बरो करतलो. आमी करच्या वावरा पासत सुम्या लागीं आमी मागया. सांग परो आमच्या वावराच्या जाग्यांनी जायते कश्ट आसात, जायत्यो अडखळ्यो आसात, पंतावनां आसात. सुम्याक समर्पिया. सुमी ते सर्व पंतावन फुड करून जैत आपणावंक आमकां आदार दितलो. आमच्या कुटुंबाचे सर्व समस्ये सुम्याक आमी समर्पिया. सांग परो आर्थीक रितीन आमी कश्टान आसाव. कुटुंबांत नासमाधान आसा, झगडें आसा, राग आसा, नाबोगसाणें आसा. सुम्याक आमी समर्पिया. आपल्या काकुळतीन सुमी हे सर्व समस्ये आमचे पयस करतलो. मुगाच्या न्हू आनी थोडो वेळ आमच्या पासत आमी मागया. जायत्यो संगती आमी सुम्या लागीं उसारूंक आसात. मौनपणान जें कितें आमकां सुम्याक सांगूंक आसा तें आमी सांगया. आनी सुम्याचो आशिर्वाद आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत पडोवन दी म्हणून आमी सुम्या लागीं परतया. सुम्याचो आशिर्वाद घेवंक आमकां सामी आयती करया आनी येद्या व्हड्या सक्रामेंता म्हणल्यार गीत आमी गावया. येद्या व्हड्या सक्रामेंता सुस्ताक नामान करुया.
Solmon Vita, Oscar Vizia, Bavartace, Bolivia, Sol Sembapa, Tosis Putra, Sani Stutisa, Putri Mandima, Sasna, Ekastarya, Persida, Spirita, Samasami Navarta. Amen. प्रार्थूया. येसुम्या जेसू क्रिस्ता ह्या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझे सडवणेचो फोड सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. सोजी येताय आनी रास करताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. संतोषाच्या उमाळ्याने भरून काळजा आमची तुझे थंय उभारून तुका हसून तुका वर्णून गायता एका ताळ्या. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. वंदन तुका सोमिया, वंदन तुका धनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ये कृपे सागोरा. हे मिसाचे बलिदान सेलीन मार्टिस हांचे आत्म्या भेटोवचें जावन आसा. तिका देव सस्नाचो विशय फावो करून दी आनी सर्गीच्या रासान तिका भरती करून दी म्हणून आमी मागया. आमची संगता आसात मानदिक बाप नॉर्मन मतायस, विजय फिरगजीचे सहायक विगार, ते मिसाचे बलिदानाक आसा भेटयतले. तांकां आमच्या विगारा तर्फेन आनी तुमच्या तर्फेन हांव स्वागत मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो, पंपय माया मुखांतर देवान आमच्या जिवितांत वतल्या सर्व कृपे बेसांवा खातीर आमी अर्गां दिवंक हांगासर आयल्या. आनी देवा तावन आमच्या जिविता पसवतो, आमच्या कुटुंबा पसवतो, आमच्या वावरा पसवतो आनी सर आमच्या कामां पसवतो. देवाचो आशिर्वाद मागून घेवचे खातीर आमी हांगासर आसां. सक्रामेंताच्या आराधना मुखांतर आमी देवाक समर्पिलें आनी जेजू ह्या एवक्रिस्ता मुखांत आमच्या जिवितांत प्रवेश जावन पयलें ताच्या उतरां मुखांतर आमच्या जिवितांत प्रवेश जाता, उपरांत ताच्या समासा मुखांत आमच्या जिवितांत प्रवेश जावन आमचे जिवीत तो बदलूंक हांगासर आशेता.
तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां आमी संपूर्णपणी सोम्याक समर्पिया आनी सोम्याचो आधार आमच्या जिवितांत ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. जायते पटी आमच्या जिवितांत आमी सुकोन पडल्या, देवाची कुशी पाळोवंक आमी सुकल्या, देवाचें उतर आयकूंक आमच्या काळजांत ते वाडोवंक सोडूंक आमी सुकोन पडल्या, साबार पटी ते चिरडून आमी नास केला, देवाचें उतर आयकनासतना आमी जियेल्या. ह्या सर्व घडयां पसत आमी पश्चाताप पावया देवा कडचे आनी एकामेका लागचे आमी बोगसणे मागया. एक घडी भर आमची पातकां आतां आमी मोती हाडया. सर आमच्या पातकाची दूख धरन सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून भगवंत सदांच आमकां मरली सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट क्रिस्ता काकुळट क्रिस्ता काकुळट सोमिया काकुळट सोमिया काकुळट. प्रार्थुया. कणवळ्या बापा भागेवंत ओंकार मोरयेक जेजूचे मायेक आमी भक्तीन वंदीत हांव. तिचे दयाल विनवणेन सगळ्या संकटांतली आमकां निवार आनी तुजे शांतीन आमी सदां जियेशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. जेरेमिया प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप. बेजमेच्या प्रांताच्या अनतोनान वस्ती करतल्या याजाकी कुटुंबाच्या हिल्कियाच्या पुता जेरेमियाची उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुसवांत तुका रसचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां परवादी खातीर कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आज सर्वेस्पर देवा म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली. हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जशेशी हांव तुमकां धाडटां ताचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसा, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, नाश करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवंक सगळ्या राष्ट्राचेर आनी राज्याचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतारें. श्लोक. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुमया. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुमया. सर्वेस्परा
तुजो आसरो हांवें घेतला. म्हाका केदेंच पटवून पडोंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुन्सिफदार देखून म्हाका सोडून बचाव कर. म्हज्या उल्याक खाण दिवन म्हजें तारण कर. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुम्या. जा तूं सर्वेस्परा म्हजें काडप, म्हज्या भद्रतेचो आसरो. जा तूं म्हज्या जीव वांटोवचें गोटें. कित्याक तूं एकलोच म्हजें काडप आनी म्हजें कोटें न्हयवे. देवा, म्हज्या नश्ट्याच्या हातांतलो म्हाका निवार. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुम्या. तूं दनिया म्हजो एकलोच भरवसो. म्हजे तरणे प्रायतावन तुजेरच म्हजो विस्वास. जल्मातावन तुजेर हांव तेंकून रावलां. म्हज्या आवयच्या कुशीतावन थंयच म्हजो चलयनार. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुम्या. कशें वर्णूंक म्हूण म्हाका कळना. तरी म्हजें वांट तुजें नित्यवंतपण म्हणजे तुजे सोडवणेची कृत्यां दिसभर गाजयत आसतलें. देवा, म्हजे भुरगेप्रायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलाय. आजून पर्यंत तुजी असर्यां वर्णीत आसा. म्हजें तोंड तुजी सोडवून परगडतलें सुम्या. उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. बी म्हळ्यार देवाचें उतर आनी क्रिस्त सुतोवपी. जाका ते बी मेळटा तो सस्ताक जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मातवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. त्याच दिसा जेजू त्या घरांतलो भायर सरून सरोवराचे वेळेर वचून बसलो. आपणा भोंवतीन एकठांय जाल्लो लोकां जमा पळोवन तो एका दोणेर सोडलो. लोक चड वेळेर उबो रावलो. तो वेळो जेजू ओपारींनी सबार संगती तांचे लागीं उलयलो. ताणें म्हळें, एक ओंपी ओंपूंक भायर सर गेलो. तो ओंपतना थोडें बी मेरेर पडलें आनी आकाशाच्या सुकण्यान घेवन तें गेलें. हेर थोडें चड मातीनातले कडपी सुवातेर पडलें. हांगा माती वयले बारस आसले वरवीं बेगीनच तें किरलालें. पूण सूर्य उदेवन येता आसता तें करपालें आनी ताका पाळां फुटोवन ना देखून तें सुकून गेलें. हेर थोडें कांट्या झाडां मदें पडलें आनी कांट्या झाडां वाडटाना ताका तांणी शिडोवन मारलें. आनी हेर थोडे बरे सुवातेर पडले आनी थंय वाडून फोड दिवंक पावले. थोडे 100 वांटे, थोडे 60 आनी थोडे 30. तुमकां कान आसा जाल्यार आयका. देवाचें उतर हे. वाकडी तुका क्रिस्ता. म्हजो नियाळ हांव आरंभ करच्या पयलें एक सवाल तुमच्या कडेन विचारूंक आसता. आनी हे सवाल सडीत जावन बायल मनशांक आनी दादल्या मनशांक जाप कळीत आसा जाल्यार तुमी दिवेत. पावसा काळार एक मेगा प्रोजेक्ट सुरू जाता. तें किंचें प्रोजेक्ट? आं कळ्ळें? उदक जिरोवचें. दुसरें एटलिस्ट बायल मनशांक कोत्ताशी. कळ्ळें? सागोळी. ओके, व्हेरी गूड. सागोळी. मागीर इल्ले फ्लॅटांत आसल्यांक कितें जाता, पूण इंडिपेंडंट घर आसल्यांक इल्लें सडीत. हां पावस येयली झाडां. ओके, तुमकां एक तुमी सांगल्या पुरो आन्सर एक सांगात घालून हांवें सांगचें धर. तें मेगा प्रोजेक्ट जावन आसा. झाडां कातरचें, लावचें, बी ओमचें, तिशीन पळोवचें, इशीन पळोवचें, फुलां जालें की पळोवचें. तें एक मेगा प्रोजेक्ट. तें सडा वचून 4 म्हयने चलचें. जून आतावन सप्टेंबरा. मागीर ताजें इतल्याक चलून आसता. मागीर उदक दिलें जालें पायपान. हांवें कित्याक म्हळ्यार
आफ्रिकांत हांव म्हजो वावर करनासतना थंय हांव आसल्या जाग्यार ती काळी माती आनी ते एक निमाचे रूख सोडल्यार दुसरे खंयचेय रूख थंयसर नातले आनी म्हाका बारी आशा आसली म्हज्या रुमा मुखार म्हणजे म्हळ्यार आमी एक हॉस्टेल आहलें त्या मुखार म्हण गार्डन करचें म्हण तशें हांवें गार्डन करूंक सादारण एक 10 लोड माती हाडून बायली माती तांबडी माती हाडून तें पोंड काडून लागीं 2 फीट गुंड काडून थंयसर हांवें गार्डन केल्लें आनी थंय भायर सरतना बारी बरें गार्डन म्हाका बारी खुशी जाली कितलें बरें करून लायिल्लें आयिल्लें बदलिल्लें म्हण आतां तुमी जाल्यार ह्या पावसा काळार झाडां लायता आसतना वर्रा अशी पात्रां मध्ये लायतात गी ना माती सामा आसा गी ताज्या मध्ये प्लास्टीक आसा गी कांय म्हणी माती पाड जाल्या गी जेडी हें शेड माती गी ती काण बदलूंचें गी गोबर घालचें गी तें देखून हांवें म्हळें प्रोजेक्ट म्हणून एक प्रोजेक्ट सादारण एक इंजिनियराची तें तकली आमी करचें पडटा आनी हे ओपार जेजू आमकां सलीसायन सांगता देखून हांवें तुमकां एक इन्स्टन्स दिलें पूण जेजू हांगा ग्रावंड तयार करना म्हळ्यार माती खंयसर बरी आसा तें ओंपलें म्हणना बगार तो म्हणटा ओंपी ओंपूनच गेलो देखून जेजू ह्या संवसारी आयिल्लो केवल इस्रायल घरांक सुवार्ता परगट करूंक न्ही सगळ्या मनशा कुळाक हें आमी सत पातयोंक जाय आनी सदांच आमी जियोंक जाय जेजून सुवार्ता परगट केल्ली खाली सुदेवांक आनी इस्रायल घरांक न्ही बगार सगळ्या मनशा कुळांक म्हणलें जेजू ह्या ओपारी मुखार आमकां सांगता देखून थंयसर तो ओंपी ओंपता आसतना बी ओंपता आनी तें ओंपल्लें बी दुसऱ्या जाग्यार पडटा ते थोड्या कडेन चिड्डोन पडटा मोरता सुकणीं येवन खातात काडपा वयर पडटा थंयसर मोडटा पूण बऱ्या सुवातेर घाल्ली बी पुरा 100% दिना जेजू काले सांगता 30, 60 आनी 100 कित्या खातीर तुमी आतां एक बरें एक माती पुरा घालून पुरा गोबर घाल्या उपरांत पुरा झाडां बरीं येतात गी काल्याक येनात तुमी तित्त माती न्ही एक झाड बरें येता एक झाड बरें येना तित्त माती तेंत गोबर पुरा उदक तेंस पूण कित्याक एकच जाग्यार आमी लायिल्ली 2 झाडां थोडे पटी बरीं जातात एक झाड बरें जाता एक झाड बरें जायना हांवें लास्ट टायम तुमकां सांगलें गुपार वर्सा एक चट्टेंत तुमी 2 झाडां लाया एक चट्टेक तुमी उलया ताज्या कडेन आपडा ताका उदक घाला ताका इल्लें गोबर घाला बरें कर ताज्या कडेन कन्वर्सेशन तूं कशें आसाय आज उदक पियेलें गी आज कांव केलें गी गोबर मेळ्ळो गी तुका तशें उलया आनी एक झाड तुमी इल्लें पयस दवरा ताका तुमी खाली गोबर आनी उदक घाला ताज्या कडेन आपडोवंक उलोवंक आनी वचनाका आनी 1 म्हयन्या मागीर तें झाड काल जाता म्हूण पळया कित्याक म्हळ्यार हर एकल्याक तें दिल्लें देणें तांच्या मापना प्रमाणे अकॉर्डिंग टू देअर पर्संटेज देखून आज पाद्राप इतलो बरो शर्माव सांगता हांवें फाल्यां शर्माव सांगचें म्हळ्यार जायना तें देणें दिल्लें आसात पूण हर एकल्यांक सुवार्ता परगट करचें देणें दिलां हर एकल्यांक दिलां जेजून क्रिस्तांव जाल्ल्या आमकां जेजूची शुभ वार्ता परगट करचें आनी देवाची खुशी परगट करचें देवाचें राज परगट करचें देणें आमकां हर एकल्यांक दिलां देखून हर एकल्यांनी आमी 100% फोल्ड दिवचें म्हूण ना पूण आमकां थोडे पटी काले जावचें म्हळ्यार आज म्हजो शर्मा बरो जावना आज हांवें मागणें केल्लें रोसा वेळार सामा जावना आज म्हाका मागणें मंड्याक येवना आनी मुखार हांव करूंक तूं करना तशें जाता गी जिणेंत आमचें तशें जाता गी म्हळ्यार सवाल आमकां हर एकल्यांक देखून बऱ्या सुवातेर पडलें फोळ थोडे पटी 30%, 60% आनी 100% देर इज अ वेरिएशन तशेंच आमच्या जिणेंती आमकां हर एकल्यांक जेजून सुवार्ता परगट करचें देणें दिलां जाल्यार आमी करचें फोळ ताचे आमकां थोड्यांक 30% मेळूंक पुरो 60% मेळूंक पुरो 100% मेळूंक पुरो देखून त्या पर्संटेजा वयर आमी चड तकली गुणावची नाका वा तकली आमची तापची नाका बगार आमी जेजूची सुवार्ता परगट केलें गी हांवें बी काणकोण ओंपूंक गेलो गी हांवें बायल्या आमच्या क्रिस्तांवांक मात न्ही आसता बायल्या म्हज्या जिणेंत हांव म्हज्या करण्यांत हांव म्हज्या उतरांत हांव जेजूक हांवें परगट केलें गी हें चिंताप म्हजें तें आनी तुमचें तें हर एकलें तें आसूंक जाय जर हांव इगर्जीन मात न्ही आसता आमच्या कुटुंबांत आमच्या वाड्यांत मात्र आसता भायर वचून जेजू परगट करता जाल्यार तुमी सरकाराक हांव आनी तुमी सरकाराक येताना जेजू सांगतलो तुवें 30% फोळ काडलाय वण्णी तूं भितर ये 60% काडलाय तूं भितर ये 100% काडलाय बरें तूं भितर देखून उडो आसूं बरा
जेजू परगट करचें काम आमच्या पर्संटेजावर न्ही बगर आमच्या काळजांत आनी मनांत आमच्या उतरान आनी करण्यान जावंक जाय. ही कृपा सदांच ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आनी मुखल्या मिसाच्या बलिदानांनी आमी मागून घेवया. आमेन. सुम्या काळीजे मोचे आणि कर आयच्यान तुझे मोगान तुझ्या ते बदल्या सगळे जाऊं दी तुझे उंड्या वयना सोवे हांव अर्पिता काळीज मोचे तुवें म्हाका दिल्ले दिवे कर आयच्यान तुझे. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्व पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातून तें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर तूं मानून घेवन. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्याच पुताचे आवयचे भक्तीन उगडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयतां. ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आधारान आमीच तुका मानता तसलें बलिदान सदां जावंक निर्मी म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक देहीन वासुया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या हा फायद्यासो. भाग्यवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करतां आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवाळाय आमी वाकणतां. शेकान शेक प्रितमेचेर कितली वर्ती तुजी विस्मितां. सर्व काळी मनशां थंय कितली अपरिमीत तुजी दयाळाय. तुजे ल्हानवीक साकरणेचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पोत जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो. ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाकणता सरकार. तांचे वाकणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गीत तुका जय 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 जय. उत्सर्गीत तुका जय जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय जय. सर्वेस्पोराचे नांवी येता ताका जय जय. उत्सर्गीत तुका जय 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 जय. उत्सर्गीत तुका जय जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेस्परींच्या वाणजतस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पदकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थसो घुटो परगटुया. सोमी जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पौल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे हजागी वर्गा बराबर तुका प्रिती मोगान तूं वाडय. पुनः जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकृती कर. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरी देवाच्या माया सांगाती भाग्यवान जुजे दिसो पती भाग्यवान धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गांवक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनाक. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनांत धरून ताणें आमकां शिकयलां तें मागणें सांगात आमी तिरगेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, थंय तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटांत सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. देवाची शरीर संसाराचे पाप करतले, आमची कबूल कर. देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले, आमची कबूल कर.
देवाचे शेळी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया मोगाचनो, ही ती देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. हे शेळयेच्या जेवणाक आपणे मेळिल्ली आमी समेस्त सुभागी. सम्या थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीच्या कुंवरा मोगाच्या संगीरा जेजू सोडवून दारा. पातकांच्या आदारा दयाळ म्हूण सुखदारा जेजू काकूळ दारा. स्वादी जेजू मोगाळ जेजू काळजांत म्हज्या राव तूं जेजू. कश्टांत म्हज्या पाव तूं जेजू. ए जेजू ए जेजू ए जेजू. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुताचे अवयसो उगडास काडून ह्या पवित्र जेवणात आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सडवणदारा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरलाय. अंकवार मरयेची देख घेवन आनी तिच्या आधारान त्या सजिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचे जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांचे मोगाचे जिवीत जावं हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडुका. ये मोरी पोंपई रोसारी बाई तुझी मजर मातेया. तुझी मजर मातेया. तुझी मजर मातेया. उपकार मागची मागणी पातकाच्या कथाविणे जल्माल्ले अंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये पवार्थ अस्कल जावन खोटेपण सैतेवो जावच्या ह्या दिसांनी आदी म्हाका अनबावर्ती आसल्या पॉम्पेच्या पुर्विल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय सावन तुजो पाट बांदूंक तुवें कुशी वेलाय. बॉम्ब्यांक आनी देवसारांक नमस्कार करून आयिल्ल्या जाग्यार तावन तूं आज देव कृपेची आवय परी सर्गेची काकुळतेची भंडारां संवसारात चराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें येदेवड काकुळतेन राजवड चलोवच्या त्या पाटा तावन मुजेरी ए अंकुवारी मोरये तुजे काकुळतेचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदेवडे गरजेंत आसच्या म्हजी काकुळत कर. कितलेशा सणांक तूं काकुळतेची माय म्हूण तुवें दाखयल्ले बरी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीन आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारता आनी पासारता. नामान राणये काकुळतेचे माये नामान आमच्या जिवा अमृता आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी एवेची बाळकां ह्या तुकाच्या कोणांत आसता. अस्कार अस्कार सण आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शिकाये
ते तुझे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर पडते आनी ह्या परदेशा उपरांत तुझे कुशीचे सदैव फळ जेजू आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलोबी आंकुवारी मोरये. भगिवंती देवाचे माये आम्हा बसोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. पंपे माये मारिफात देवान आमचेर ओतुल्ल्या सर बेसांव खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया. सर उपकाराक देवाक अर्गां दिवया. पिडा गुण जाल्ल्याक अर्गां दिता एक व्यक्ती. दोगां जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. वायट विज्ञान दानवरांतले अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या खातीर दोगां जाणां अर्गां दितात. एक व्यक्ती बरें काम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एक व्यक्ती पयल्या वेळार राखून व्हेल्ल्याक अर्गां दिता. एक व्यक्ती परिक्षेंत पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एक व्यक्ती बरी सैरी फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. एक व्यक्ती बरो पावस फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगां जाणां मेळिल्ल्या सर उपकाराक अर्गां दितात. ह्या उपकार सांगता आमचे अर्गां ताळे आमी देवाक भेटोवया. अर्गां दिवचें मागणें. पंपेच्या फलक्यांत रोसारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावचे. हे जेजूचे पाप करनातले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी बहु चड उपकार बावडच्या मनान हे म्हज्या उदार उपकार वांतेने हांव तुजे थंय परत्यान पाटी येता. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयिल्ले तुजे थंय हांव येता. म्हजे कंतेन तुवें म्हाका सोन्न घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयला. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळाशें केलां. कश्टांनी म्हज्या काळजाक रेवोड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपेच्या तुज्या सिंहासनांतावन काकुळतीचे एक दिश्टेन म्हाका संतोश भरीत केला. बावडतान तुजे लागीं मागल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट दिल्याची तूं कितली बिरमत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर रस्ना तुजे सरशी धांवून येते. हांवें आनी समेस्त मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारार आनी सरकारा सावन आशिर्वाद दिले. पंपे माये तुका अर्गां जावं. आमेन. पंपे मारये मारिफात सर आमची मागणी आनी ते सावां देवा मुखार आमी दवरया. पिडाक गूण जावं दिवन 5 जाणां मागतात. 8 जाणां बरी भलायकी फावो जावं दी म्हणून. 13 जाणां बरें काम फावो जावं दी म्हूण. 4 जाणां बरी सैरीक फावो जावं दी म्हूण. 2 जाणां भुरग्यांचे देणे फावो जावं दी म्हूण. एक व्यक्ती शिकोवंक बरी मौत फावो जावं दी म्हूण. 13 जाणां परिक्षेंत बरे मार्क्स मेळोवन दीत आनी पावस जावं दी म्हूण. 13 जाणां कुटुंबांत समाधान माया मोग एकवट रासको जावं दी म्हूण. एक व्यक्ती जागो बऱ्या मोलाक विकोन वचूं दी म्हूण. एक व्यक्ती कासाराची कार्य बऱ्या तरान जावं दी म्हूण. 2 जाणां चिंतली कामां जावं दीत म्हूण. 2 जाणां वायट विघ्न अनवरांतले राखोन दी म्हूण. 13 जाणां कोर्तीच्या केसींत जीक मेळोवन दी म्हूण. आनी हो बुधवार प्रत्येक जावन आमी प्रायोंत बसत मागतो जावन आसा. आमच्या फिरगवचेंत आमच्या कुटुंबांत वाड्यांत शेत समारा अशा सर प्रायवंतांक आमी देवाच्या हातीकाल समर्पया. देव तांच्या ह्या उतर प्रायेर तांकां भलायकी आनी सकत तशेंच मोतीची आनी कुडीची भलायकी दिवन दी म्हूण आमी मागया. उगडास कर ए भोव दयाळ आंकुवार मोरये. तुज्या आशयाक धांवलो तुजो आदार मागलो. तुजे मध्यस्थी सोदलो कोणूच तुजी कुमोक मेळनासतना फाटीं गेलो म्हूण केदींच कोणेय आयकोंक ना. हे बातयेन धैर्य घेवन तुजे सरशी धांवून येता. हे आंकुवारीचे आंकुवारी म्हजे माये तुजे सरशी येता. पातकी आनी कंतिश्ट तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्ल्या देवपुताचे आनी म्हजेय माये म्हजी मागणी तिरस्कार करिनाका. पूण तुजे काकुळतेन म्हजे मागणे आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मोरये तुजे लागीं पातयेन मागले वरवें कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागून दिल्यात म्हणलें आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलीय कृपा सोडूंक कुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा सोडयेत म्हूण तुवें सा दुमगाक बसयलाय. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बासवण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परता. पंपे गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायती आजापां चलयल्यांत. तर तूं आमची दुकां पुसोवंक
आनी आमचे कश्ट हाळू करूंक खोशी व्हरताय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान आनी जिव्या बावरतान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारता आनी तुजी कुमोक मागता. भोव पवित्र रोजारीचे माये गळाय करिनाका पगार तुजे बळादेक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बाचाव कर. आमेन. भगवंती औंकवारी हांवें तुका वर्णेशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये आमा पासत विनंती कर. आनी क्रिस्ताच्यो पासण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ए देवा तुझ्या एकल्या स्पुतान आपले चिनये मोरणांनी पुन्हा जिवंतपणा वरवीं ससनाच्या बाच्या नाम आमकां सण दवरला. भगवंत औंकवार मोरयेचे भोव रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तातूं वांटा पेल्याचो आमी पाटलाव करिसो आनी तातूं बसयल्ले आमी जोडीशी कर म्हूण आमी तुजे लागीं परता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सम्या मारिफात. आमेन. आतां पिडेस्तां खातीर मागणें पिडेस्तांनी तकली बगावची. सम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गाने संसार. सर्वस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. प्रार्थुया. सम्या जेसू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. बावार्थान तुजे सशी आयलेल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोंच्या आनी तुजे आवयची पंपई रोजार मायेची मजत मागूंक हांगासर आयिल्ल्या समेस्त पिडेस्तांचेर तुजी दयाळू दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचेर दवर. ते मरिफात तुजी गूण करची सकत तांचेर देवों दी आनी सर्व पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरी भलायकी तांकां लाभों दी. अशें तुजे थंय गूण बावार्थान जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता. सो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक. पिडेस्तांचेर आशिर्वाद. सुमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखोंक, तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळूंक, तुमचे मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवंक, तुमच्या पाटल्यान आसो तुमची जतन करूंक, तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. सो बापा आनी पवित्र आत्म्या सवें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्व पदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां रावो. आमेन. शनो आयच्या दिसा आराधन कर्ण नियाळ दिवन तशेंच मिसाचे बलिदान भेटयल्ले जावन आसात. वानादिक बाप नॉर्मन मातायस बिचे फिरकजींत सहायक विगार जावन आपले मिसां वाव चडोवन आसात. तांकां आमच्या विगार बापा तर्फेन तुमच्या नांवे हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते आमी सांगाता वोर्त मेळिल्ले देखून थँक्यू नॉर्मन फॉर युअर प्रेयर्स. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचें आराधन आनी मीस भक्ती कार्य प्रसार करच्या डिवायन वर्ड संस्थेचे चालनाचे मालक स्टीवन मेंडीस आनी सिंबंदी वर्गाचो तशेंच कॉयर चलोवन वेल्ल्या जॉन आनी सर कॉयरिस्तांचो देव बरें करूं आनी तुमकांय देव बरें करूं म्हणटा. आतां कुमगाराक आयिल्ल्या बरी तुमी मुखार येवचें. भक्ती नामान करता हरसण तुका गायता पोरिये मोगाळी माये तुजे लागीं येता आदार तुजो मागता मोरिये आमचे शेकाये बर तूं आमकां शेगू नानी जियोंक आमी सुपोळची तुज्या मैपानाचे ओडवे वागय आमकां दैवीक मोगां भक्ती नामान करता हरसण तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुजे लागीं येता आदार तुजो मागता मोरिये आमचे शेकाये. पंपई रुजार माये
भक्ती नामान करता हरसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागी येता आदर तुझो मागता मोरिये आमचे शेकाये भक्ती नामान करता हरसून तुका गायता मोरिये मोगाळी माये तुझे लागी येता आदर तुझो मागता मोरिये आमचे शेकाये मोगाळ पुता सवे अंकार मोरी आशिवाती आमका भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.